Micah विश्वनीत 7 कितलो म्हूण हांव धोलदिरो पिकाचें फळ एकठायल्या उपरांत वो दाखू पुंजायल्या उपरांत एकूय दाकांचो घोंस मेळना तसलो मनीस हांव. आशेल्लें एकूय पिकलोलें पयलें फळ म्हाका फावना. सगळे धर्मवंत मनीस संवसारांतले सोंपले आनी मनशां मदें एकूय प्रमाणीक मनीस ना. सगळे रगत वारोवंक जागृत आसात. एकलो आपल्या भावाक फास मांडटा. वायट करूंक तांचें दोनूय हात बरेच फिकशाल. राजकारबारी तसोच मनसुबदार लोंच मारतात. आपणाक जाय तशें पदवेदार तो कोत्ता. हे परी ते सगळे उणीत इबाडटात. तांतलो उत्तम मनीस एक कांट्याचें झिलकूट कसो प्रमाणीक तो एक निवाळ कांट्यांची वय. पारो कोत्तोल्यांचो खास्तीचो दीस लागीं पावता. आतां लोजयेक ते सांपडटले. तुज्या सांगात्याचेर पातयेवं नाका. तुज्या इश्टाचेर विस्वास दवरूं नाका. तुजे उंटयेंत आशिल्ल्या मोग्यावेलें तुज्या तोंडाचें दार राख. कित्याक पूत बापायक मान दिना. धूव आवयचेर पोत्तता. सून सासू आड वेता. मनशाचो दुस्मान ताचोच घोतचो लोक. हांव म्हजे दोळे सर्वेस्पराचेर लावून दवरतां. देव म्हजी सोडवण कोत्तलो ताचेरूच म्हजो विस्वास. म्हजो देव म्हजें आयकतलो. फुडाराक बरवासो. दुस्मान सियोनाक अपमान कोत्तात. म्हज्या दुस्मानां म्हजेर निर्भाग आयलां म्हूण संतोश भरीत जावं नाका. कित्याक हांव पडलों जाल्यारूय हांव नव्यान उठ्ठलों. काळोखांत हांव जियेतां जाल्यारूय सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. सर्वेस्पराचो राग हांवें सोंसूंक जाय. कित्याक ताचेर हांवें पातक केलां. मागीर तो म्हजी न्याय नीत कोत्तलो आनी हांवें वांकडें केलां तें नीत करून दितलो. तो म्हाका भायर काडून उजवाडाक पावयतलो आनी ताच्यो प्रमाणीक कन्यो पळोवन म्हाका संतोश भोगतलो. म्हजे दुस्मान पळयतले तेन्ना ती लोजयेन बोत्तली. सर्वेस्पर तुजो देव खंय आसा तो? हें म्हणून म्हाका हीण जायताली. तिचें आतां हांव निसणटोन पळयतलों. आतां तिका पांयां तळा रस्त्या वेल्या चिखला परी मुस्तितली. नवे बांदोवळीचें भाकीत. तुजी दुर्गां नव्यान बांदचो दीस तो. तुज्यो शिमो वाडोवचो दीस तो. त्या दिसा सगळीं तुजी चरशीं येतलीं. आसिरियेंत थावन इजिप्तांत थावन युफ्रेटीस नदी पर्यान, एका दर्या थावन तें दुसऱ्या दर्या पर्यान, एका दोंगरा थावन तें दुसऱ्या दोंगरा पर्यान. पूण थंय वस्ती कोत्तोल्यां पासत आनी तांच्या वायट कोत्तुबां खातीर देस पाड जातलो. सियोनाचे दुस्मान घुसपाट गोंदलाक पडूंक मागणे. तुजे पोरचेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हिंड. ती एक सुरी रावतात एका रानांत आनी भोंवती आसात मैदानां. पुर्वींच्या काळार ती चोरवाक वेताली तशेंच तिका आतां बासान आनी गिल्याद गांवांनी चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लेंय तशें आमकां विस्मितां पळयशी कर. राष्ट्रां पळयतलीं आनी आपणाच्याच सगळ्या बळाची तांकां लज दिसतली. आपल्या तोंडार तीं आपले हात दवरतलीं. तांचे कान भेरेतले. सर्पा परी तीं धूळ खातलीं. जमनीर सरपट भोंवतल्या प्राण्या परी तीं आपले धोलींतलीं सर्वेस्परा आमच्या देवाचें भें धरून भायर सरतलीं. तुजे मुखार कांपून रावतलीं. देवाचें भोगसणें मागून विनंती. तुजे-oslo देव आनीक खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय. khotteponn रोखडेंच bhogxitai. तूं pottant राग dhôrinai पूण kaklut
dakhoun sontostai. आनीक एकदां आमची काकूट कोर आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे खोरीक उडय. मागां आमच्या पुर्वजांक सोपूत dil'loi. ताचे प्रमाणें जाकोबाब विस्वाशी राव. अब्राहमाक काकूट दाखय. देवाचें उतर हें